झेडपी वेंचणुके खातीर काँग्रेस आनी गोवा फॉरवर्डा मदीं युती जाली आसली तरी कारापूर सरवण मतदारसंघात संभ्रम निर्माण जाला. स्वप्नील फडते हांणी युतीचे अधिकृत उमेदवार म्हणून उमेदवारी अर्ज भरला, जाल्यार दुसरे वटेन काँग्रेसीचे अजय प्रभुगांवकर हांणी युतीच्या उमेदवाराक आव्हान दिलां. मंगळारा उमेदवारी अर्ज भरपाच्या निमण्या दिसा जिल्लो पंचायतीच्या कारापूर सरवण मतदारसंघांतल्यान काँग्रेस गोवा फॉरवर्ड युतीचे उमेदवार म्हूण पिळगांवचे पंच वांगडी स्वप्नील फडते हांणी उमेदवारी अर्ज भरलो, जाल्यार काँग्रेसीचे सक्रीय कार्यकर्ते आदवोगाद अजय प्रभुगांवकर हांणी अपक्ष म्हणून अर्ज भरला. बाकीच्या कोणाक मतां फोडपाक उमेदवारी अर्ज भरपाक लायला हें येवपी दिसांनीच कळटलें, अशें दुर्गदास कामतीन सांगलें. जाल्यार लोकांच्या हिता खातीर हे पावल उबारिल्ल्याचें आदवोगाद अजय प्रभुगांवकरान सांगलें. हांव कोणाचेर उलोवंक सोदना, पूण हांगा ऑफिशियली काँग्रेस पक्षाचो जो उमेदवार आसा, अधिकृत उमेदवार जो आसा बाब स्वप्नील फडते आसा, युतीचो उमेदवार हांगा आसा. आतां बाकीचे कोणें फॉर्म केला काय तांकां भरपा लायला मतां फोडपाक किंवा कितें करपाक ते येणाऱ्या दिसान तुमकां उघड जातलें. कार्यकर्त्यांक आनी आमचे समर्थक, आमचे हितचिंतक आनी आमकां जे आशिर्वाद दिवपी असंख्य जनता आसा मयी मतदारसंघाची आनी कारापूर सरवणची, तांकां कितपत आमी आदान तरी दितले. कळ्यात की म्हळ्यार एक खंय तरी एक सोक्षमोक्ष लागूंक जाय आसलो. सदांच ती एक टसल चलताली कार्यकर्त्यां मदीं की गोवा फॉरवर्ड की काँग्रेस, गोवा फॉरवर्ड की काँग्रेस. तर तांकां सांगलें आमी तुमी डिसिजन घेया, तुमचें जें कितें डिसिजन आसतलें ताका आमी प्रतिसाद सकारात्मक दितले. आमी कोणाचेर टिका करना, कोणाक कमी लेखिना. पण म्हाका एक सांग, मये आनी कारापूर सरवण दोनूय गोवा फॉरवर्डाक सोडला, त्याच्या बद्दल तुमचो अन्याय जावंक ना? अन्याय जाला का ना ही जनता 22 तारखेक आपलो कौल दिवन ठरयतली. ग्रावंडार कोणी काम केला, कोणी ना, कोणी जनते भितर आसा, कोणी जनते भितर ना, हे म्हाका दिसता हांवें उलोवप बरोबर न्ही. पण म्हाका आमची मयेची जनता सुज्ञ आसा आनी तांकां सगळें खबर आसा. तेंच्यांनी हांव डिसिजन जनतेच्या मुखार घातला. तुमकां दिसता की आमचेर अन्याय जाला, तुमी सकारात्मक प्रतिसाद दितली. तुमची तयारी दोन्ही कडे आसली? तयारी आमची दोन्ही कडेन आसली. पूण शेवटच्या क्षणाक कन्फ्युजन जाल्ल्या कारणान लास्ट मोमेंटाक एक तर हो नाल्यार तो अशी जेन्ना परिस्थिती येयली तेन्ना डिसायड केलें की शेवटी आमचो लढो जो आसा हो रॉंग पॉलिसी ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन तेच्या विरुद्ध आसा. आमी खंयच्या पक्षाच्या विरोधात ना, खंयच्या व्यक्ती विरोधात ना. आमची विचारधारा वेगळी आसा. सो ती विचारधारा फुडें घेवन वयता आसतना आमकां दिसता की आमी आमचें प्रतिनिधित्व करचें, लोकांची समस्या मांडच्यो, त्या खातीर आयज आमी हो पावल उठवलेलें आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत.